आमी म्युन्सिपालिटीची जमीन ही घेतल्या आनी ती आमकां अलॉट जाल्ली आसा. सो आतां हे नवे सबस्टेशनाचें फावंडेशन आमी एक मिड जून मेरेन करूंक सोदतात. हो आमचो प्लॅन आहा. शिशीर कळकड्याक हांवें नाल्ल फोडटना तुमकां याद करून दिवंक जाय की एक असो भाग असो आहा जंय लायट अचूक थंयच वता. ती कित्याक वता आनी तो जेन्ना हें जाता ब्रेक ऑफ जाता, बाब राजू सामंतान सांगला ते भशेन फोंडेच्यान लायट येता, वेर्णेच्यान येता, ती अनइंटरप्टेड आनी रिलायबल नासता. म्हणून अनइंटरप्टेड आनी रिलायबल आसपा खातीर आमी कुंकळच्यान हांगा लायट हाडिल्ली आहा. आमकां डेडिकेटेड पावर सप्लाय आनी हातूंत हो इशू सगळो सॉल्व जावपाक जाय. आनी ताजे खातीर रोड डिगींग जाल्लें आहा आनी बाय 18th ऑफ दीस मंथ रोड डिगिंगाचें म्हळ्यार पायप घालपाचें काम प्रक्रिया सगळी कंप्लीट जातली आनी ताजे मागीर आमच्यान हॉटमिक्स करूं येता. हॉटमिक्स जातलें पावसा पयलीं, कित्याक हे खेपे पावस बेगीन येतलो अशें म्हणिल्लें आहा. म्हाका दिसता तुवें फाल्यां PWDकूय मिटींग घेवन 18 ते 28 मेरेन म्हळ्यार पावस येवचे पयलीं आमी हे जे रस्ते फोडल्यात हे पायप घालपाक, ते रस्ते आमी परते रिपेर करून दिवंक जाय. ताजे खातीर कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी रेडी जावचें. आमी फ्युचर रेडी म्हणटा पावसा खातीरूय रेडी आसपाक जाय. पावसा खातीर तुमचे म्युन्सिपालिटी कडेन जर पयशे ना आनी तुमी ड्रेनी ह्यो करूंक ना, डिसिल्ट करूंक ना, जाल्यार आमी आमच्या पयशांनी ते गेल्या वर्सा ड्रेन डिसिल्ट केल्या तश्यो ह्याय वर्सा आमकां सुरवात करूंक जाय. आनी त्यो आमी इमिजिएटली फुडल्या आठवड्याच्यान म्हळ्यार ह्या आठवड्याच्यान स्टार्ट करुया. मे बी ऑन थर्सडे वील स्टार्ट विथ दीस. थर्सडे फ्रायडे पयले आमी वॉर्ड नंबर 1 करुया. तुमचे जे वॉर्डांनी आनी जंय आमचे कावन्सिलर ना थंय बी आमचे जे एक्टीव कोण जे वर्कर आसा तांणी हे नोट डावन करूंक जाय आनी खंय काम करूंक जाय थंय वचून आमी तें करचें पडटलें. कित्याक वोटरांक सवलत दिवप आनी मागीर तांचे कडेन मत मागप हो आमचो फॉर्मुला आहा आनी तो फॉर्मुला आमी फॉलो करूंक जाय. आतां अपग्रेडेशनाक पयशे जाय आनी पयशे म्हणटा ते गरजेचे. आनी सरकार जेन्ना दर वाड करता तेन्ना सरकारान सर्विसूय बरी दिवंक जाय. आज पोल रस्ट जाल्ले आहात. आमच्या ऑफिसाचे फुडें 2 दीस पयलीं एक होच पडलो आनी एक चली आगताक वचपाचें बरें सुटलें तें आनी ताजें हांवें आतां जर लिस्ट पळयलें जाल्यार एक अरावंड 3-4 कोटीचे रस्टेड पोल रिप्लेस करपाचें एस्टिमेट वचून इन द पायपलायन आहा. हे हांव आतां पुश करूंक लागतलो आनी हे पोल नवे आमी रिप्लेस करतले. सो तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार फातोर्डा मतदारसंघान इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाचें हें सबस्टेशन जातकर आनी हे पोल रिप्लेस करतकर व्हडलें काम उरूंक ना. सो आमी खरेंच फ्युचर रेडी जातात. आनीक बाब राजू सामंतान म्हणलें की कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट ताजे आमी शेजारा आसा आनी देरफॉर वी आर पार्ट ऑफ इट. म्हणून आज कमर्शियल कॅपिटल ओल्ड मडगांव जाल्लें आहा आनी आमी न्यू मडगांव जाल्लें आहा. हे आमी म्हणना ते थंयचेच कमर्शियल कॅपिटलांतले लोक उलोवंक लागिल्ले आहा आनी हे सगळ्यांक खबर आहा. सो ताजे खातीर आमी आतां वी हॅव टू बी स्ट्रॉंग अँड वी हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट. सगळ्या हातून म्हळ्यार उदक असलें, इलेक्ट्रिसिटी, नाजाल्यार गार्बेज कलेक्शन, सिवरेज, हे 4 बेजीक एम्युनिटीज आहात आनी ह्यो आमी सगळ्यांक बरे भशेन दिवंक जाय. आतां हे बरे भशेन दितना तुमी म्हणटले खूब जाण एक्टिविस्ट नाजाल्यार रातचे फेसबुकाचेर जे बरयता ते म्हणटले ही लायट बी कोणा खातीर, ही सगळी बिल्डरां खातीर. हें एक म्हळ्यार एक सिनिकल अप्रोच जो आमी राजकारणान पळयतात. एक तकलेन आमी धरूंक जाय की ही सिटी फातोर्डा म्हणटा ती रुरो अर्बन सिटी म्हळ्यार हांगा एग्रीकल्चरूय आहा पूण ही सिदात. आज ती तशी उरूंक शकना, गांव कसो उरूंक शकना. लुईजीन फालेर सांगतालो की आपल्यान रस्ते केल्ले म्हणून ते 4 मिटर RDA रस्त्याचेर ही सिटी चलना. ही आतां 15 मिटर प्रॉपर रस्ते आहा. हांगा एक ODP आसा. हांगा बिल्डर जे बांदता तांकांय प्रॉफीट जाता, लोकांकूय त्रास जायना. अशी म्हळ्यार एक सिम्बायोटीक इकोसिस्टम आमी इवॉल्व करतात आनी तो इकोसिस्टम इवॉल्व करपा खातीर लोकांचो व्हडलो रोल आहा, सरकाराचोय रोल आसा. आनी हे सरकाराची फाटीक लागून ही कामां करून घेवप हें काम म्हजें जाता आनी हांव करीत रावतलो. आनी हांव मागतां की तुमी बी सारकें म्हळ्यार पॉझिटीव इनवॉल्वमेंट सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरान तुमचो पॉझिटीव इनवॉल्वमेंट आसपाचो गरज आहा.
आमचो स्लोगन आहा डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणल्यार तुमकां खबर आसूंक जाय हें करता कित्या खातीर करता तें, आनी हें करतना आमी जर चुकता जाल्यार आमचे कानाक धरपाक तुमकां रायट आसा. आमी सांगनासतना कांय करनात. आज आमी पळयलां की थोडे मास्टर प्लॅन तयार करूंक सोदतात. मास्टर प्लॅन कितें तो कोणाकूच खबर ना, लोक प्रतिनिधीकूय खबर ना. ही अशी परिस्थिती गोंयांत आसा. ही परिस्थिती फातोर्डा मतदारसंघात केन्नाच जावंक दिवचो ना. कोणें कितेंय व्हडलें अनाउन्समेंट करूं, लोकांक कितें तें पयलीं कळूंक जाय, लोक कन्विन्स जावंक जाय की हें आमच्या भल्या खातीर आसा म्हणून, जाल्यारूच हें डेव्हलपमेंट येतलें. नाजाल्यार तें फातोर्डा मतदारसंघात हांव आमदार आसा म्हणसर केन्नाच लोकांक नाका ती वस्त कसलीच येवची ना हें हांव तुमकां उतर दितां. डिपार्टमेंटा बरोबर पर्स्यू करून कामां करून घेवप हें म्हजें कर्तव्य जाता, तें हांव करीत रावतलों. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागान हें आमी करून आमी फॉरवर्ड पावतले अशें हांव दाम बाबा कडेन मागतां. आनी म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण देव बरें करूं.